आज एकंदरीत जर आम्ही पळयत तर एका उल्याचेर इतले शेकड्यांनी लोक हांगा उपस्थित आसा, खूप बरें दिसता आनी वायटय दिसता। ज्या पद्दतीन मोगो पक्षान आमी एंट्री केली, आशा आसली की मोगो पक्षांतल्यान आमच्या भुरग्यांची कामां जातली, मोगो पक्षांतल्यान दिवचलचो डेव्हलपमेंट जातलो, पूण ती गजाल जाली ना। ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसलो, ज्या पद्दतीन भुरग्यांची कामां जावपाक जाय आसली, ती जाली ना। आनी तेन्ना म्हाका दिसलें, जेन्ना संदी आसली तेन्ना ते जाले ना, तेन्ना म्हाका दिसलें की हांवें म्हज्या थोड्याशा मित्रांक विचारलें आनी तांकां सांगलें की ह्या पक्षान आतां रावून कांय उपयोग ना, हो पक्ष आमी आत्ताच सोडपाक जाय। आनी हांवें ताबडतोब निर्णय घेतलो आनी पक्ष सोडलो। आमकां दुख्ख आसा की आमच्या भुरग्यांची कामां जावप खूब काळाची गरज आसा। आयज तेच्या खातीर आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसूं, युवा प्रेसिडेंट आसूं, महिला प्रेसिडेंट आसूं, त्याच्या बरोबर बाकीच्यो महिला आणि बाकीचे सगळे ग्रुप जे आसा पळय तेंच्यांनी आयज सामुदायिक मोगो पक्षाचो राजीनामो दिल्लो आसा आणि दिवचलेक मोगो पक्षांतल्यान मुक्त केले आणि मोगो पक्षाक दिवचलेंतल्यान मुक्त केले। आमकां अशा पक्षाची गरज ना। ज्या पक्षाचे लीडर असतात त्या लिडरांक जर लोकल लेवलाचे लीडर असतात त्यांची कदर ना, आमचो ब्लॉक आसा, आमची महिला आसा, युथ आसा, युवा आसा, त्यांची समजा जर कदर ना जाल्यार नरेसभा कोणाचीच कदर ना। म्हाका माझे लोक लागता ज्यांना 20 वर्षांपासून आम्ही सांभाळ्या, ते लोक अजून पर्यंत आमच्या बरोबर आसा। त्यांच्यानी म्हाका सांभाळा, आम्ही त्यांना सांभाळ्या। हे एकमेकांचे नाते जे आमचे आसा पळय ते अतूट नाते, ते केन्ना तुडपाचे ना। खूप वाईट दिसले की जेन्ना एखादो कमलान सांगले तशें एखादो मिनिस्टर खंयच्याय पक्षाचो जेन्ना मिनिस्टर खंयच्याय मतदारसंघात येता त्या वेळाचेर तुमचो जर कॅन्डिडेट आसत, तुमचो लोकल लीडर आसत किंवा तुमचो ब्लॉक आसत, तो महिला असो, मेन ब्लॉक असो, युवा असो, तांकां पयलीं ते सांगता आणि मागीर तो त्या मतदारसंघात येता। पूण सुदीन ढवळीकर 4 ते 5 फावटी ह्या दिवचल मतदारसंघान येयलो, पूण एकय दीस तेणी आमकां फोन करून आमकां सांगलें ना। हे दुख्ख आसा, हे दुखता। खूप आशा असता तुमच्या आपल्या लिडर कडल्यान किंवा पक्षा कडल्यान। ते सोड, हे दुसरी गजाल आनीक सांगता, 2017 इलेक्शन जाल्यार आमी पडले, त्या वेळाचेर सुद्धा चुकून सुद्धा तेणी केन्ना फोन करून विचारूंक ना की बाबा तू कसो पडलो काय म्हणून। बरें ते चुकले। 2022 जेन्ना परत इलेक्शन जालें आमी तेन्नाय परत पडले। कित्याक पडले ते सांगता, पूण तेन्नाय पडले, पूण तेन्नाय ते तू बाबा कसो पडलो, नाजाल्यार बाबा ताका मेळया, नाजाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सुद्धा आमकां फोन केलो आनी विचारले कितें जालें काय म्हणून। तो आमच्या पक्षाचो न्ही। सदानंद तानवड्यानी म्हाका विचारले कसो पडलो काय म्हणून, ते आमच्या पक्षाचे न्ही, पूण त्यांनी सुद्धा आमकां विचारले। पूण आपल्या पक्षाचे आसून सुद्धा त्या दीपक ढवळीकरांनी विचारूंक ना आणि सुदीन ढवळीकरांनी विचारले ना। हे दुःख आसा। हे दुःख आमच्या भुरग्यांक लागून आमी सोसून आसता। आमी कितें कितें सोसता ते सगळे जनतेक कळना, ते आमकांच खबर आसता। पूण हे जर सोसता आसत जाल्यार आमच्या भुरग्यांक लागून, आमच्या लोकांक लागून, तांकां लागून आमी सोसताय। आणि त्याच बरोबर तुमकां सांगता हांव की 2007 एक सादी बारीक गजाल सांगता। 2007 जेन्ना आमी काँग्रेसचे काम करताले आणि विश्वजीत आमच्या बरोबर आसलो, त्या 2007 आमी इलेक्शनाक, त्या इलेक्शनाक आमी पडलेले। जेन्ना पळय इलेक्शनाचो रिजल्ट म्हाजो लागलो आमी पडले, त्या वेळार गुरदास गांवस म्हाजे बरोबर आसलो। गुरदास गांवस म्हणपाक लागलो की आपलो आतां रिजल्ट येतलो, तूं हांगाच बस, आपलो रिजल्ट येतलो, त्या रिजल्टान आपूण 100% निवडून येतलो, मागीर आमी बरोबर या म्हणपाक लागलो। इतल्यान म्हाका विश्वहिताचो फोन आयलो की तूं, आनी
प्रवीण जाटयो सुद्धा त्या वेळाचेर पडलो. प्रवीण जाटयो हांव आनी गुरदास गांव आमकां बंगल्यार विश्वजितान फोन करून बंगल्यार आपयले. आमकां आमी बंगल्यार पावले विश्वजितान आमकां पयसल्यान पळयले. विश्वजीत थंयच्यान धांवत आयलो आनी वेंग मारली आमकां आनी कांयच पिवपाची गरज ना आमी आसा पावलो. अरे हे नेतृत्व. विश्वजितान सांगले आमकां वेंग म्हणून एकठांय धरले आमी तिगाय जाणां आनी सांगले की आपूण आसा तुम्ही कांयच पिवपाची गरज ना. तुमची जे कितें कामां आसा मतदारसंघातली आसूं त्या भुरग्यांची आसूं ती सगळी कामां आमी आपूण करतलो. आणि त्या विश्वजितान त्या वेळाचेर हॉस्पिटल जर पळयत त्या विश्वजितान आमकां बांदून दिला. त्यानंतर ब्रिज जो आसत पळय तो विश्वजितान आमकां बांदून दिला. आमदार नसताना कितलीशीच कामां आमची भुरग्यांच्या कामां जॉबाची ताका नेतृत्व. पूण हांगा जर पळयत न्ही जाल्यार आमकां अक्षरशः समजा जर फोंडांत जर कोणी घातले आसत जाल्यार ते सुदीन ढवळीकर. सुदीन ढवळीकराक आमी सांगताले त्या दिपक ढवळीकराक आमी सांगताले तुमी त्या टीएमसी वांगडा युती करूं नाका. हांवें सांगला बेळगांव घेवन गेल्लो आमकां. हांवें सांगलें की त्या टीएमसी वांगडा युती करूं नाका. पूण हेंचे ते कित्याक लागून युती केली ती सबंद गोंयांक खबर आहा. युवचलेकच खबर आसाच पूण गोंयच्या लोकांक खबर आसा तेणी युती कित्याक केली ती. म्हाका तेन्नाच्यान म्हाका आतां दिसपाक लागले समजा जर हे कांचनम जर मेळटा जाल्यार टीएमसी न्ही तो ओवेसी वांगडा सुद्दां युती करतलो. अशा प्रकारचे लोक हे हांकां लोकांचे तळागाळांतल्या लोकांचे कांय पडलेले ना. जर ते म्हणत आसत हो पक्ष कष्टकरी लोकांचो तळागाळांतल्या लोकांक हे फक्त नांव होच आज म्हाका कळपाक लागले. त्या वेळाचेर आमी जॉईन जाता आसतना म्हाका गोविंद गावडे केन्नाय सांगतालो चुकून सुद्दां एमजी पक्षान वचूं नाका म्हणून. आनी त्या भायर वचून सांगता सुदीन ढवळीकराच्या बरोबर जो बोतावळो भुरगे जे आसा ते सांगताले की सर एक चुकून सुद्दां ह्या एमजीन वचूं नाका एमजीन येवं नाका. आनी जेन्ना पळय येयलो तेन्ना एकदां तूं वच. गोविंद गावडे हांगाच्यान गेलो आनी बऱ्याक पावलो. ते भुरगे सांगताले तेच्या बरोबरचे. ही परिस्थिती थंय आसा. जे तळागाळांतले म्हणटा जे पळय ते पक्ष वाडोवपाचें काम करपाक जाय. तेंच्यांनी पक्ष वाडोवपाचें काम केलें ना. ते स्वता व्हडले जाले. पक्ष तांकां वाडलेलो नाका. आनी तांकां म्हाका बरेच फावटी म्हाका अशें निदर्शनाक येयलें की तांकां दोन भावां शिवाय आनी बाकीचे कोण निवडून येयले तांकां नाका. कारण बाकीचे समजा आमच्या सारखे लोक समजा जर निवडून आयले जाल्यार ते मंत्रीपद मागतले आनी तितूंतल्यान आपणाक कदाचित मंत्रीपद मेळचें ना अशा प्रकारचो तेंचो विचार आसता. आनी तेका लागून ते तांकां दोनाच्या वयर कोणूच निवडून येयल्लो नाका. आमी इतले दीस पाशास काडून ओगी रावले. कित्याक समजा जर आमच्या भुरग्यांची जर कामां जाता जाल्यार जावं न्ही म्हणून आमी पाशास काडून ओगी आसा. हांवें खूब फावटी सांगलें अरे कोण तरी आमचे ते इश्कॉल आडयता. अरे कोण तरी आमची परमिशनां आडयता. कोण तरी आमचे ते हायर सेकंडरी जी पळय सायन्स स्ट्रीम जाता पळय ती आमची आडयता. हांव ताका सांगता अरे कोण तरी आमचे जॉब जाता ते पळय काडून उडयता. तेंची नांवां कॅन्सल करता. अरे आमच्या भुरग्यांचे बारीक बारीक पोस्टाचे जे भुरगे आसा त्या भुरग्यांचे ट्रान्सफरी जाता. पूण तेंच्यांनी केन्नाच आमचें आयकलें ना किंवा कोणाकच विचारलें ना. हे दुख्ख आसा. हे दुख्ख कोणाचें तर जे ट्रान्सफरी जाता जी कोणा भुरग्यांची कामां आडयता पळय जी बाकीचे डेव्हलप आमचे कावन्सिलर आसूं किंवा आमचे जे पंच आसा पळय तेंचो डेव्हलपमेंटाची कामां आडयता. हे दुख्ख आसा. हे ताका सांगलें आमी. आनी ते जर तुका जर काय ना जायना जाल्यार आमकां तुजी गरज ना आनी तुज्या पक्षाची गरज. म्हणून हांव केन्नाय सांगता आमी कितें आसूं नरेश सावळ भेड न्ही. नरेश सावळ स्वार्थी न्ही आनी नरेश सावळ लाचारी न्ही. आमकां स्वता फुडें वचपाची कापस्त आसा. आमी कितें करपाक शकता. आमचे कडेन कदाचित पयशे कमी आसत पूण आमचे कडेन लोक आसा. आमचे कडेन लोक आसा. आमी लोकांक पयशान हाडिना. जे तुमकां आयज पळय लोक दिसता पळय तेंच्या मनान नरेश सावळ आसा.
कडेन जिद्द आसा, मेहनत करपाची नरेश चव्हाणाची तयारी आसा ही तांकां पुरेपूर खबर आसा. म्हणून आज इतले आशेन इतले लोक आमच्या बरोबर आसा. तरी आयज ह्या 2-3 दिसांक कितल्याशाच लोकांचे म्हाका फोन आयले, गो हेड, तू मागे बडो, तू कितेंय कर, आम्ही तुझ्या बरोबर असतले म्हणून. विचोल कारण नाही, संबंध गोंयच्या लोकांचो म्हाका फोन येयला, गोंयच्या लोकांच्यो मेसेजी येयल्या. हे प्रेम, ही आपुलकी, हे आम्ही फाटल्या वर्सांनी आम्ही केल्ल्या कामाची पावती. म्हाका तुमच्याकडे इतलीच विनंती की ज्या पद्धतीन तुम्ही आज आमकां साथ दी दिला, हांव पयलीं पासून सांगतालो, जेन्ना तुमकां उलो मारतात तेन्ना तुम्ही माझ्या बरोबर राहा, आणि तुम्ही जेन्ना उलो मारतले तेन्ना हांव नरेश चव्हाण तुमच्या बरोबर आसतलो. पयलीं पासून सांगून परतय सांगता, आतापर्यंत गेली 20 वर्सां आमी ह्या राजकारणांत आसा. 20 वर्सां दिवचलेन आमी काम करता. गोंयचे लोक नरेश चव्हाणाक वळखता, पूण नरेश चव्हाण करप्ट न्ही ही सगळ्यांक खबर आसा. आज जवळजवळ 400-500 लोक आम्ही भुरगे आम्ही कामाक लायले. कदाचित ते थोडे आमच्या बरोबर थोडे गेले सुद्धा, हरकत ना. त्यांच्या समजा जर बरें कितें जाता ते गेले म्हणून हरकत ना. काही वयता त्याच्यापेक्षा डबल येत असता. म्हणून त्यांना शुभेच्छा दिता, पण त्यांच्या मनान सुद्धा नरेश चव्हाणाचो उगडास त्यांना मनान हाडला आसा. परत एकदा तुमच्या सगळ्यांच्या मनापासून आभार मानता की आयच्या या शॉर्ट नोटिसीन आयज तुम्ही हांगासर जमले, तुम्ही आपले प्रेम दाखयले, आणि एका उतराचेर तुम्ही सगळो पक्षाचो त्याग केलो. जर आमच्या भुरग्यांची कामां जायना, जर आमकां डेव्हलपमेंट ना, आयज ज्या पक्षान आमची कदर ना त्या पक्षाचो आमकां गरज ना, हे सगळ्या लोकांक दाखोवन दिले. हे महत्वाचे. आयज आमी पळोवया, आमी जे प्रश्न केले त्या प्रश्नाचे कोणी लेच्या पेच्यान आमकां उत्तर दिवपाची गरज ना. जर तुमकां जर दिसता खरेंच जर मतदारसंघात येता आसतना तुम्ही जर ह्या कमिटीक सांगपाक जाय आसले, हांगासर लोकल लिडरांक सांगपाक जाय आसले अशें तुमकां जर लिडरांक दिसता जाल्यार तेजें उत्तर तुम्ही दितले. सुनील ढवळीकर दितलो, दीपक ढवळीकर दितलो, बाकीचे कोण ते बाकीचे आसता पळय लेचे पेचे तेंच्या कडल्यान उत्तर आमकां नाका. अजून खुबश्यो गजाली आसा तेजो उलगडो करतलो हांव. हांगासर हांव इतलेंच उलयता, आमी चड हार्श अशी भाशा वापरूंक ना, पण तरी सुद्धा ह्याच्या पेक्षाही हार्श आणि कडक भाषा वापरपाची ताकद आमच्याकडे आसा. आणि हेंका सुनील ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकर उभ्या गोंयान आमी उबरे पाडटात. नरेश भाई तू आगे बढ़ो, नरेश भाई तू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. जय चव्हाणचा विजय हो, जय चव्हाणचा विजय हो. हांगासर थांबया, सगळे एकदाच उडोवन सोंपोवया नाका, खूप काम करपाचें आसा. कळ्ळें न्ही. फुडले फावटी संदी आमकां निश्चित आसता. आमी योग्य संदीची आमी वाट पळयता. तुमकां आयज हांगासर जितले जमल्या तितल्यांक एकच सांगता, आमी योग्य संदीची वाट पळयता. ती संदी घेवपाक इतल्याच खातीर सोदता आमी की तितूंतल्यान दिवचलचो विकास जातलो, तितूंतल्यान आमच्या भुरग्यांची कामां जातली, खंय अडीअडलेल्यांची कामां जातली. हो इतलोच आमचो प्रामाणीक हेतू आसा. आणि तेच्या खातीर जे पळय आतां लोक आमचे पळय डेव्हलपमेंट आनी कितें हें आतां हो आमचो कमला सांगतालो की त्या वेळाचेर आमकां ऑफर आसा की मोगो पक्षांतल्यान आमी मोगो पक्ष सोडचो आनी बीजेपीन वचचो इलेक्शनाच्या टायमाचेर. पूण आमी वचूंक ना. कारण इतलेंच की सुनील ढवळीकराक आमी उतर दिलें की आमी तुज्या बरोबर आहोत. नरेश चव्हाण उतराचो मनीस म्हणून खंय तरी नरेश चव्हाणाची वळख म्हणून आमी रावले पडल्या उपकारता. पूण सुनील ढवळीकराक सोडचें ना. पण सुनील ढवळीकराक तेचें कांय ना. सुनील ढवळीकरान आमकां सोडलें आनी खंयच्या झाडाचेर वचून बसलो तेकाच खबर. म्हणून म्हणटा हांव बाकीचे कोणीय जरी कितें खंय पावले जाल्यार नरेश चव्हाण म्हणटा तो उतराक जागता. इतलेंच सांगता. केन्ना केन्ना दुख्ख जाता. समजा जर त्या वेळार जर समजा त्या पक्षान जर गेल्लो जाल्यार प्रेमीन शेट आणि तो आमचो प्रवीण आल्लेकर त्यांच्या बरोबर आमदार आसपाचो आणि फुडें मिनिस्टरूय कदाचित आसपाचो. आणि मिनिस्टर जर जाल्लो जाल्यार दिवचलेन बस स्टँड आसूं, पुलीस स्टेशन, हे आमचे ते फायर स्टेशन आसूं किंवा हे पुलीस स्टेशन, हो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट. मल्टीपर्पज बिल्डींग हो प्रोजेक्ट जावप खूब गरजेचो आसा. हो आमी ऑलरेडी प्लॅनिंग करून दवरलेले आसा हेचे. सो आर्किटेक्टूय त्या वेळाचेर आमी परिकराक सांगून हे केल्लें. सो त्या हे सगळे प्रोजेक्ट जावपाचे आनी तितून पळोवन आमच्या भुरग्यांची कामां जावपाची. हे दुख्ख आसा. हे दुख्ख मनांतलें दुख्ख हे आमी कोणाक बसून कोणाक सांगपाक शकना.
सो हे दुःख तशेंच दवरून आम्ही फुडली जोपर्यंत संधी येना तोपर्यंत स्तब्ध रावया आणि फुडें जेन्ना कितें डिसिजन आमी घेतले त्या वेळाचेर परत एकदा आमच्या सगळ्या लोकांक आमी उलो मारतले त्या वेळाचेर तुमकां सगळ्यांक बरोबर घेऊनच फुडें वयतले